स्टेशनान आयली आनी फॉलोअप करपाक ट्राय केलो, पण तांकां कितें डेफिनेट आन्सर मेळोंक ना. नॉर डीड दे गेट एनी रिस्पॉन्स ऑर मेसेजीस फ्रॉम द पुलीस saying that you come, will the case, what is the procedure further, your bike is here, lying here. कांयच ना. त्या मनशान आपली त्या दिसा येयली, आपली त्याच दिसा गाडी व्हेली, हे मिस्टर गुलामात. सो हांव म्हणूंक सोदतां की पुलिसा कडेन जेन्ना एक महिला येता ती कितें तरी आपलो एक होप घेवन येता की आपल्याक बाबा अत्याचार जाला नाल्यार कितें तेजी सारकी वाट दाखोवंक जाय आनी तेजो प्रोसिजर सारको फॉलो करूंक जाय. आमी ही आन्सरां एक्सपेक्ट करना की ते म्हणटले तूं ही केस सेल्फ एक्सिडंट म्हणून घाल. सो अशें जाता अत्याचार, तेतून भितून आमी कितें समजपाचें. खंय आसा आमी पळयला जी केसीस डे इन डे आवट जाता आनी ह्या तुमच्या माध्यमांतून हांव सांगूंक सोदतां ही अशी पयली केस न्हू. महिलेक अशें कितलेंदां सोंसचें पडटा. पेडण्या सुद्दां आमी जेन्ना दलीत महिलेचेर अत्याचार जाल्लो आनी तिका अब्यूज आनी कसले कसले एक्ट्स कितें कितें उतरां म्हटलेलीं तेन्ना आमी पळयलें की पुलीस स्टेशनान तिजी केस रेजिस्टर जायनासलेलें आनी स्टेटमेंट रेजिस्टर जायना. जो पर्यंत व्हडलो बोवाळ करूंक ना, आवाज करूंक ना, त्या दिसा तेंच्यांनी मागीर तिजी केस रेजिस्टर केली. तशेंच हे जेन्ना स्टेटमेंट दिवपाक सोदता तिजी स्टेटमेंटूच रेजिस्टर मागीर तेणी आमच्या कोणाक आनी 2-3 जाणांची हेल्प घेतली आनी तेणी गेले ते पुलीस स्टेशनान दुसऱ्या दिसा ते तिसऱ्या दिसा ताका मागीर रिपिटेडली मागल्या उपरांत कॉपी मेळ्ळा आनी पंचनामाची कॉपी मेळ्ळा. टील देन नो एक्शन वॉज बींग टेकन. आनी आतां आमी इन्क्वायरी खातीर हांगा येयली, मेळ्ळी हांगा तुषार रेडकर काय हांगा ऑफिसान आयज स्टेशनाचेर ना. सो आमी टू ब्रिंग दीस टू द नोटीस ऑफ द DYSP ऑल्सो. वी मेट हिम. सर वॉज व्हेरी humble and very respectful towards us and gave us some time to talk and discuss this matter. And he said any further follow-up is there, he will try to help us. But this we are bringing to the notice that lady today, she could have just gone herself and approached and received help. But तांकां आमकां कॉन्टॅक्ट करचें पडटा. Maybe Mahila Congress or any NGO she would have might be gone to if she knew someone. But why is this? There is a need to go and ask help from someone to resolve this case. Is she not the citizen of this country or of Goa? ताका हांगा येयले तेन्ना फूल रिस्पेक्टान तेजे आवय बापायक हेल्प मेळोंक जाय आसलें आनी दे शूड हॅव रिस्पॉन्डेड टू हर इमिडिएटली अँड गिवन हर सम गायडन्स. ताका सपोज सगळ्यांक खबर नासता न्हू रुल्स लॉ कितें आसा ते, ताका हेल्प करूंक जाय आसलें. आनी अशें लक्ष घालूंक जाय हांगा. जस्ट आमी पळयता गोंयान जी सिच्युएशन डे इन डे आवट जाता, लॉ अँड ऑर्डर इज कंप्लिटली कोलॅप्स. हांगा जेन्ना आमी हेल्प मागपाक चित्ता हे जे व्हडले उलयता बेटी बचाव, आमी पळयलां हांगा तशें महिलेक सुद्दां कितलो त्रास जाता. वी डोंट वॉन्ट सच कायंड ऑफ इश्यूज रिपिटींग एंड हॅपनिंग अगेन. दॅट इज द रिजन आय केम टुडे. आय सेड आमकां हांगा तुजें सपोर्ट करपाक वयचें पडटलें. कितें मॅटर आसा तो फायंड आवट करता, फॉलोअप करता आनी इवन एक अश्युरन्स दिता ह्या महिलेक आनी बाकीच्या जनतेक महिलेक सुद्दां हांगा की तुमकां अशें कितें इश्यूज आसा तुमी प्लीज इफ यू आर नॉट गेटींग द रायट हेल्प प्लीज sort out help from us or anybody you feel you are अशी कितल्यो केसीस पेंडींग आसा हें आमकां खबर ना अजून पर्यंत ह्या स्टेशनाचेर. मॅडम जेन्ना तुमी हांगा पुलीस स्टेशनाचेर येयली तेन्ना तुमी अप्रोच केलो DYSP. म्हापशेचो PI अवेलेबल नासलो ना, हांगा. हांगा PI अवेलेबल नासलो. आय डोंट नो हिज ते म्हळाले PI येतलो. आतां आमी जाली 1 वर 1.5 hour हांगा आसा. PI काय अजून पर्यंत पावूंक ना आनी तांकांय फुडें काम आसा, तांकांय वचूंक जाय. सो आमी इनवर्ड केली कॉपी आनी येयली. बट PI इज नॉट हियर अँड नॉट टू बी सीन. DYSPन कितें सांगलेलें आहा तुमकां? DYSPन आमकां अश्युरन्स दिले, कॉल करून पयलो, तेजो फॉलोअप घेतलो केसीचें कितें जालें आनी अश्युरन्स दिलें की तुमी हेजे परत आपूण उलयला तुषारा कडेनूय उलयला म्हणूंक लागलो मिस्टर तुषार रेडकरा कडेन. आनी हांगाय तेंच्यांनी इन्फॉर्मेशन काडलें केस कशी जाल्ली कितें जालें आनी तेंच्यांनी म्हटलां तुमी इन्फॉर्मेशन आपूण तांकां विचारलां आनी यू प्लीज गो अहेड अँड फॉलो अप, टेक युअर बायक, तुम्ही पळया. फुडें जर ते रिस्पॉन्ड करना जाल्यार आपल्याक परत सांगा, आपूण तेजेर एक्शन घेतलो नाल्यार फुडलें कितें प्रोसिजर आसा तो आपूण आय वील अश्युअर यू ऑल दॅट आय वील डू दॅट म्हणटा तेणी. अँड इन अ वे ही सेड गूड दॅट वी आर हेल्पींग लेडीज हू आर इन नीड अँड इफ एनी फर्दर हेल्प इज रिक्वायर्ड. इतलो तेंप कित्याक लागलो अशें दिसता तुमकां? 6 म्हयने जावन गेले आनी त्या चेडवाक तुमची हेल्प मागची पडली. जर जो अक्यूज आसा तेणी दुसऱ्या दिसा आपली गाडी घेवन गेली जाल्यार त्या चेडवाकूय तेंच्यांनी पुलिसांचें कर्तव्य आशिल्लें की त्या विक्टिमाक आपूण ताका एक न्याय दिवचो म्हणून. तेच तो हेजेर आमी आतां एक एनालिसीस करपाची गरज आसा. म्हाका एक आतां तुमी हो प्रश्न विचारता म्हणून एक स्टेटमेंट करचीशी दिसता ह्या केसी बद्दल न्हू, बट ओवरऑल गोंयान जे चल्ला त्या स्टेटसा बद्दल आमकां आमी आयकले CM हालीं स्टेटमेंट केला व्हडलो
कितें की काँग्रेस महाभयंकर पाड नाल्यार तेंच्यांनी म्हटलें आपल्या स्टेटमेंटान की भाजप सरकार जो आसा तो असो सरकार की ते 4 तत्वांचेर चलता म्हणजे युवा कल्याण, महिला कल्याण, किसान कल्याण आनी गरीब कल्याण. म्हाका दिसता तेंच्यांनी आपलो मातसो कॉन्वॉय आसा तितूनसून भायर सरप आनी पळोवप हांगा की युवा कल्याण कसलें आमी पळयलां. जॉब स्कॅम, कॅश फॉर जॉब स्कॅम, बेरोजगारी, क्रायम्स हे वाडटा. महिला कल्याण कसलें आमकां आयज दिसता हे की तुमचे पुलीस आनी हे वेदर दे आर नॉट ट्रेन्ड ऑर तांकां अशें दिसता की कोण गरीब नाल्यार बारीक बाबडी मनीस आसा, बायल आसा ती कांय उलोवची ना, तिका अशेंच दामया सेल्फ केस एक्सिडंट जाला म्हणून केस रेजिस्टर केला नाल्यार एक पेडण्या दलिताकूय तशेंच कर केस रेजिस्टर करप ना. म्हणजे पुलिसाचेर आनी जो जनतेचो आयज सरकाराचेर विश्वास आसा तो खंय गेलो. मागीर तशेंच CMान म्हटलें की तुमी ना आपले कितें म्हणटात ते महिला कल्याण. सो हेच ते महिला कल्याण, गरीब कल्याण, किसान कल्याण. आमी किसानाचें कल्याण पयिल्लें आसा. लँड स्कॅम, प्रॉपर्टीज सगळ्यांच्यो गेला, खंयची ना ती शेत आसूं की दोंगरा आसूं ते फॉरेस्ट आसूं कन्वर्ट केला. आनी तशेंच गरीब कल्याण जेन्ना ते म्हणटा म्हाका हांसूंक येयलें खरें तें आयकून की तुमकां जर न्हू जनाची लज ना मनाची तरी लज आसूंक जाय ह्या CMाक आयजच्या. कित्याक जेन्ना ते गरीब कल्याण म्हणटा या हांगा आनी भायर सरा तुमच्या AC गाडयेंतल्यान आनी पळयात लोक कशे मरत आसात ते रस्त्यांचेर. ओके आनी हेच तुमचे गरीब कल्याण. स्कॅम्स जायत आसा. आयज जाला स्कॅम व्हडलो येदो मोठो 5 कोटीचो एड्युकेशन डिपार्टमेंटाचोच स्कॅम, खंयचे तुमचे शिक्षण अभियानाचो. सद्या इल्ले दिसा आमी स्कॅम करप्शन पळयता. तुमी फक्त व्हडले इव्हेंट करता आनी मागीर म्हणटा की महाभयंकर पाड काँग्रेस. हांव म्हणूंक सोदतां महाभयंकर पाड जर कोण आसा आनी जी गोंयची दशा आनी वाट लायता आनी पाड घालता ती आसा ही भाजप सरकार.